गोय पुलीस दिल्ली सावन ट्रान्झिट रिमांडाचेर गांगुलीक घेवन शेनवारा मध्यानराती उसरा गोंयान पावले. वैजकी चाचणे उपरांत म्हापशा कस्टडीन तेची दीसभर चवकशी चल्ली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण आपल्याकडच्यान मोठी चूक जाल्या म्हूण गांगुलीन कबूल केल्या. गोंयची टीम पश्चिम बंगालाक वता. थंय चलयेचें मॅडिकल करून ताची जबानी घेतले. चलयेची फामिली गोंयान येवंक खंय भियेता. हेर स्विमरां कडेनूय किजिला केल्या जाल्यार पुलीस ताची चवकशी करता. पुलिसांनी हेर चलयांच्या फामिली कडेन संपर्क केला. हेर पालकां कडच्यान सध्या कांय कागाळी ना. गांगुलीक नवी दिल्लींतल्यान काश्मीरी गेट वाठारांत शुक्रारा धरिल्लो. गांगुलीन पेड्या खेळा संकुलान स्विमराच्या विनयभंगाचें कर्म केला. ताचेर म्हापशें पुलीस स्टेशनान विनयभंग आनी बलात्काराचो FIR जाला. Presently, he has been brought to Goa and he has been remanded to 6 days police custody. The team will be going to West Bengal to record the statement of the girl and for other legal formalities to be conducted. So we are also requesting the other parents, if anybody has any complaint, they can approach Mapusa police or to my office. We will take necessary action into their grievances. On investigation, almost now during interrogation, he has admitted that yes, it is his fault. By mistake, he did it. So almost he has confessed it. But now we are in this process of collecting the evidence. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी.